2019 वर्षाच्या गोय नोकरी घोटाळ्यातली मुखेल दुबावीत पूजा नाईक हिने 17 कोटींच्या कथित घोटाळ्यात IAS अधिकारी आणि एक वरिष्ठ PWD अधिकारी आशिल्ल्याचो आरोप केला। तेच बरोबर एक मंत्र्याचोय आस्पाव हातूंत आसा अशें तिने म्हणला। प्रुडंट मिडियाक दिल्ले खाशेले मुलाखतीत तिने हो दावो केला। सुमार 600 जाणांकडल्यान पैसे घेतले। 17 कोटींचो घोटाळो जालो, मात एकूय नोकरी मेळूंक ना असो दावो तिने केलो। आपणे दिल्ले पैसे 14 वरां भितर परत मेळना जाल्यार संबंधित अधिकाऱ्यांचे मंत्र्याचे नाव मुख्यमंत्र्यांक सांगता अशी शिटकावणी तिने दिल्या। आम्ही आता नोकऱ्यो मागिनात, आमकां आमचे पैसे परत दियात अशी तिने मागणी केल्या। ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो कसलोच हात ना अशें स्पष्टीकरणूय पूजान दिला। कोट्यांनी रुपयांच्या ह्या घोटाळ्याची फाटी खूप चर्चा जाल्ली, कांय जाणांक अटक जाल्ली, तातूंत सरकारी कर्मचारी आशिल्ले। 2019 ते 2021 ह्या 2 वर्साच्या काळात तिने संबंधिताक खंय पैसे दिल्ले, हातूंत तिका कमिशनूय मेळटाले, तांची खंय पर्वरी 2 ऑफिसां आशिल्ली अशेंय तिने सांगले। म्हजें नांव पूजा नायक। आयज हांव हांगा बोडगिनी देवळान येयलां आनी कितें आसा पळय तें खरें खरें सांगता। आतां 1 वर्स जालें हांव जॉब स्कॅमाच्या मॅटरान अरेस्ट जावन आनी हांवें कोणाक पयशे दिल्या पळय ते म्हाका फक्त आयज फाल्यां यो म्हणून डेटी दीत आसा आनी आजून कोणाचेच कॅश म्हाका मेळना। ओके, ह्या हितून म्हाका एक सांगा, तुमी आतां पर्यंत तुमी कशे कितके पयशे पावले आसले तांकां? 17 CR प्लस पावले आसा। ओके, तातूंत तुमच्या बरोबर आनी कोण आसताले दिवपाक? हय, आनी फाटल्या दिसान ती अरेस्टूय जाल्ली आसली। ह्या गजालीक सारके 2019 एंडाक डिसेंबरांतल्यान ही केस स्टार्ट जाल्ले। ओके, ह्याच बरोबर आज तुमी जेन्ना ज्या मनशा कडेन तुमी गेल्ले, म्हणजे जो कोण पयशे तुमी दिताले तो कोण ते? एक आसा तो IAS ऑफिसर आनी दुसरे आसताले ते इंजिनियर PWD डिपार्टमेंट। ओके, ते आतां आसा गव्हर्मेंटान? हय आसा। आनी तांकां तुमी तांकां वचून परत मेळटाले? हय, हांव तांकां रेगुलरली म्हणजे ते सांगता आपयता ते डिटीर वचून तेंचे कडेन फॉलोअप घेत आसता, पण आजून सुद्दां एकूय रुपया तेणी परत दिल्लो ना। आनी तुमी हितून एक आतां म्हाका एक सांगा की हितून कितें मिनिस्टर बी आहा कोण? हय, एक मिनिस्टर आसा, पण समज जर हिनी कॅश रिटर्न म्हाका मेळना तुमचे कडल्यान जाल्यार हांव तेजेंय नांव एक्सपोज करतलें। म्हाका एक सांगा, खंयच्या पिरियड पर्यंत तुमच्या कडेन तेंच्यांनी पयशे घेतले? 2019 to 2021 एंड सुद्दां घेतले, आनी तेन्ना न्ही 2000च्यो नोट्स रनिंग आसल्यो आनी 500च्यो। सो ते आमकां स्पेसिफिकली फोर्स करताले की तुमी 2000च्यो आनी 500च्यो तश्योच नोटीन एमावंट हाडचो म्हणून। तुमकां जेन्ना ते त्या ऑफिसान व्हरताले तेन्ना तुमकां कशें दिसतालें, म्हणजे काम करतले ना करतले? हय, तेन्ना काम करतले तशें दिसतालें आनी खूब असो कॉन्फिडंटान सांगताले। इवन तिणें आमकां इतलें सुद्दां गॅरंटी दिल्ली, कोणाक समज जर जॉब नाका इवन तांकां कॅन्सल करपाक जाल्यार विदीन 45 days आमकां पेमेंट रिटर्न दितले म्हणून। आतां पर्यंत तुमी कितके जॉब एप्लिकेशन हँडल केल्ले? आमी अरावंड 600 दिले। हय, आनी तातूंत सक्सेसफूल जाल्ले? एक सुद्दां ऑर्डर दिली। आनी कशा प्रकारे म्हणजे तुमकां इनवॉल्वमेंट दाखयला? आमकां ते सांगताले की अमक्या डिपार्टमेंटान जॉब आसा हो पोस्ट आसा, सो तो फील करपाचो आसा, सो तुमी आमकां एमावंट आसतालो तो एमावंट सांगताले ते, त्या एमावंटानी एप्लिकेशन घेवन यो म्हणून सांगताले। तुमकां हितून फायदो कितें जातालो? आमकां कमिशन आसतालें। आतां पर्यंत जी तुमी कॅश जी पावयला पळय ते कशा पद्दतीन तुमी पावयताले तांकां, आनी खंयच्या जाग्यार पावयताली? एक पर्वरी एक ऑफिस आसलें तेंचें, सो आनी 2 म्हणजे ऑफिस आसा 2 पर्वरी तेंची, सो थंय व्हरून ते कॅश एप्लिकेशन सगळें थंय व्हरून दिताले। आनी हे पयशे व्हरून हार्ड कॅश व्हरून दिताले तुमी? हय, फक्त हार्ड कॅशूच एक्सेप्ट करताले। आनी ह्यो ज्यो नोटी तुमी व्हरून दिताले ते खंयसर आपयताले तुमकां? तेची पर्वरी 2 ऑफिस आसले, सेक्रेटरिएटानूय ते घेताले। आनी हेतून तुमी लोकांचे पयशे दिला की अजून दिवपाचे? हांवें म्हाजे कडेन जाता तितलें म्हाजें सगळें कितें आसा तें विकून क्लियर केल्या, पण तेंचे कडल्यान म्हाका कांयच कॅश मेळ्ळें ना। एक गजाली म्हाका एक सांगा की आतां पयशे तुमकां जे दिवपाक दिता म्हणटा पळय ते जॉब की पयशे दिता म्हणटा तुमी? ना, पयशे दिता म्हटलें आनी आमी पयशेच मागले ते जॉबाचे। आतां हांव
तांकां एक 24 वरां दिता. म्हाका समज जर तेणी कॅश हाडून दिलें ना जाल्यार हांव कितें म्हाजे कडेन डिटेल प्रूफ आसा ते सगळे घेवन हांव CMA कडेन वयतलें आनी म्हाज्या वांगडा मिडियाय आसतली म्हाका सपोर्ट करपाक. आनी ह्या मॅटरान म्हाका कोणें सांगलेलें ते आनी कोणें म्हाका स्टार्टींग हितूर हाडलेलें त्या मनशाचें सुद्दां नांव हांव एक्सपोज करतलें. हांव रिक्वेस्ट करता आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमदार आनी ऑपोजिशन लिडरांकां की हांवें कोणाचेर कॅश घेतले ते रिटर्न मेळोवन दिवपाक म्हाका हेणी मदत करची. अश्योच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात. फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात आणि पळयत रावात भांगरभूंय.